गेल्या वर्साप्रमाणेच श्री राम रथ यात्रा आयोजन समितीन ह्या वर्साकय ह्या कणुपुराक ह्या काणकोणात श्री राम लल्लाची भव्य अशी मिरवणूक काढली आसा, रथयात्रा काढली आसा। ती रथयात्रा आमी आज सकाळी 8 वरांचेर श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान श्रीस्थळ हांगच्यान सुरवात केल्ली। गेल्या वर्साच्याकूय ह्या फावटी आमकां चड प्रतिसाद मेळ्ळा, लोकांचो उमेद उत्साह भरपूर आसा। आणि ह्या वर्साच्या रथयात्रेचे विशिश्ट म्हणल्यार ह्या फावटी जी आमचे राम लल्लाची मुर्ती प्रतिश्ठापना अयोध्येन मंदिरान जाला ताचीच प्रतिकृती आयज आमच्या मुखार हांगा आसा। लोकांची अशी भावना आसा की साक्षात अयोध्येचो राम आमच्या दारांत आयला अशी सगळ्याची प्रतिकृती आसा। तेन्ना ह्या रथयात्रेक हेजे फुडें हेज्याकूय चड लोकांनी बरो प्रतिसाद दिवचो आणि काणकोणची रथयात्रा जी आसा राम रथयात्रा ती सबंद गोंया खातीरच न्हय तर पुराय भारता खातीर एक देख घेणी अशी रथयात्रा जावची अशी सगळ्या कडेन मागणी आणि श्रीरामा कडेनय मागणी। नमस्कार। अख्खी गोंयभर तशेंच काणकोणकारांक सगळ्यांक रामनवमीची परबी। वर्सां पोरू आमी जशी सुरवात केल्ली तशी अंदूय बी राम रथ यात्रा हे मोठ्या प्रमाणात काणकोणाक आमी सुरवात केल्या आणि ताचो एक बरो प्रतिसाद आमकां वेगवेगळ्या देवळांनी मेळ्ळा। जवळ जवळ 15 देवस्थानांनी आमी वेगवेगळ्या देवस्थानांनी वतले अशें आमी ठरयलें। तातूंतले 7 देवस्थानाक आमी ऑलरेडी पावून आयल्यात आणि 8 उरल्यात ते आतां आमी हांगा देवगी पुरुष देवस्थान पाटणे हांगा पाविल्ले आसात। हांगच्यान मुखार पावोळ्या आगोंद परत वचून परत मल्लिकार्जुन देवळा कडेन येवन थंय रॅली ही सोंपतली। आज आमकां एक विशिश्ट म्हणजे जशें सुनय बाबान सांगलां एक राम लल्लाची जशी अयोध्या मुर्ती आसा तशीच मुर्ती आमी हांगा काणकोणाक राम लल्ला काणकोणाक पावले हे आमी म्हणपाक शकतात। आणि तशीच सेम दिकटो सेम मुर्ती आमी हांगा हाडून ताचे सगळे कडेन आमी रॅली उत्सव जाल्लो आसा। अंदू आमकां पैंगीण वाठारांक तांची स्वताची जी आमची मारुतीची जी ती रॅली काडटात जी तांची शिवजयंती महोत्सव समिती पैंगीण हेय आमकां ह्या वर्सा जॉयन जाल्ले। मोठ्या प्रमाणान ही रॅली सुरू जावन बरे भशेन हांगा अर्दी रॅली हांगा कंप्लीट जाल्या, तशीच आनी अर्दो रूट उरला। ह्या वर्सा आमकां प्रत्येक देवस्थानांनी प्रत्येक जाग्यांनी बरो प्रतिसाद तसो बरो सपोर्ट मेळिल्लो आसा। अशेंच हांव रामदेवा कडेन मागतां की अशीच रॅली हाज्या व्हडली वर्सान वर्स आमकां काडपाक आशिर्वाद दिवचो आणि प्रत्येक लोकांचो सपोर्ट आसचो। जय श्रीराम। रॅली काडपाक उद्देश कितें? रॅली काडपाक उद्देश म्हणजे हिंदू बांधव जे आसात आमी एक जावचे। पोरू लास्ट इयर आमचे राम मंदिर कंप्लीट जावपा आशिल्लें त्या निमित्यान आमी ही सुरू केल्ली आणि पोरू आमकां जो प्रतिसाद मेळ्ळो लोकांनी आमकां प्रत्येक ज्या देवळांनी आमी गेले थंय सांगलें ही रथयात्रा वर्सान वर्स कितलींशीं वर्सां आमकां चालूच उरपा जाय। प्रत्येक देवस्थान आमकां वेगवेगळे तरेन सपोर्ट करता। हे आमचे रामनवमी येवची पयलीं प्रत्येक लोकां कडच्यान देवस्थानांनी आमकां फोन येता केन्ना रामयात्रा आसतली, कितल्यांक खंय पावतले। सो जो लोकांचो उत्साह आसा लोकांची जी उमेद आसा ती आमी अशीच दवरतले आणि ताचो हो मेन उद्देश म्हणजे हिंदू एक कडेन रावन राम नाम सगळे कडेन पावचो। रामनवमीच्या निमित्यान आयज वेगळे कितें आसतलें पर्तगाळ मठा बीन? पर्तगाळी मठांक हो नॉर्मल उत्सव आसतलो। पर्तगाळी कन्स्ट्रक्शन काम चालू असल्यामुळे ते रथोत्सव जायना म्हणून आमी विचार केलो की देव राम प्रत्येक गांवांनी आमची रथयात्रा मार्फत वचून प्रत्येक गांवांक प्रत्येक देवस्थानांत थंय दर्शन जावचें। अयोध्येंत अंदू गेली 500 वर्सांचो आमचेर एक कलंक आशिल्लो तो कलंक ना जावन आमचो राम लल्ला आयज भव्य मंदिरांत भितर स्थापीत जाल्लो आसा। आणि अशा पद्दतीचें मंदिर उबें केलां की खंयच्याच हितून भूकंप जावं वादळ हें तें कितेंय जरी नॅचरल कॅलेमिटी जाल्यो जाल्यार सुद्दां 1000 वर्सां तें मंदिर उरतलें। आयज त्या रामाची आयज जन्मदीस आसा। ह्या निमतान आमी सगळे हिंदू एक कडेन आयिल्ले आसा, देशभरचे हिंदू। आणि ह्याच्या पयलीं त्या मंदिराचेर आणि आमच्या गोंयच्या अनेक मंदिरांचेर आक्रमणां जालीं। मुघलांनी केली, पोर्तुगीजांनी केली, इंग्रजांनी केली, डच फ्रेंच सगळ्यांनी केली। पूण ह्यान फुडें अशा पद्दतीचो 1000 वर्सां कोणूच आमचे कडेन आक्रमण करपाक पावचो ना, आमचे कडेन वाकड्या दृश्टीन पळोवपाक पावचो ना। अशा पद्दतीचो एक खंबीर हिंदू समाज उबो करप आणि खंबीर सरकार अशा पद्दतीचे आमच्या देशान भितर उबें रावप अशा प्रकारचो एक पण विश्व हिंदू परिशदेन केल्लो आसा। आणि त्याचोच भाग म्हणून अशा प्रकारच्या रामरथ यात्रेन भितर विश्व हिंदू परिशदेनूय सहभाग घेतलेलो आसा। सगळ्या माझ्या बजरंगी दलाक, बजरंगी तरणाट्यांक, दुर्गा वाहिनीच्या तरणाट्यो आमच्या आसात चलयो तांकां, मातृशक्ती आणि सगळे जे आमचे हिंदू बांधव आहात तांकां नम्र विनंती आसा की अशा प्रकारचे हे हिंदू समाजाचे काम सगळ्यांनी करचें। आपापले सगळे जे मतभेद आसात ते कुशीन दवरचे। पक्ष मतभेद, जातीचे मतभेद, प्रांताचे मतभेद, भाशेचे मतभेद हे सगळे प्रकारचे कुशीन दवरून
एक हिंदू समाज आमी कोणूच उच नीच ना, सगळे आमी भारत मातेचे सुपुत्र आसा, एकामेकाचे भाव भयणी आसा. हो भाव सगळ्यां भितर निर्माण करून आमी हो देश आसा हो प्रगती पथाचेर व्हरतले, गुरुस्थानाचेर व्हरतले, अशा प्रकारचो एक निश्चय आयज रामनवमीच्या निमित्तान आमी केला.